PWD Minister Digambar Kamath has stated that no one will be allowed to dig up the roads in the future, saying that road is not barren. मेन रोड म्हाका काल सुद्दां हांव चॅक केला रिपोर्टा प्रमाणे हांव पयलें कॉन्सन्ट्रेशन केल्लें मेन रोड चडशे सगळे जाता थंयच म्हाका आतां कंप्लेन सर जी विलेजचे इंटरनल जे रोड आसात न्ही खूप विलेजा प्रॉब्लेम भितर ताका खूप प्रॉब्लेम आसा थोडे कडेन पायपलायनी घालता थोडे कडेन इलेक्ट्रिसिटी अजुनूय घालता केबल हांवें तांकां क्लियर सांग इनफॅक्ट ह्या 2 दिसां भितर आमची कमिटी करता इंटर डिपार्टमेंटल कमिटी हेडेड बाय प्रिंसिपल चीफ तांचें परमिशन गेल्या शिवाय कोणाकच रस्तो हात लावपाक मेळपाक एक सिग्नल सगळ्यांक दिवपाचो म्हजो प्रयत्न की रस्तो हो बेवारशी न्ही उठसूट कोणूय येता रस्तो फोडटा हें हाजे मुखार जावपाचें ना गोंयांत त्या खातीर इंटर डिपार्टमेंटल कमिटी केल्या त्या कमिटीचे मुखार तुमी घालात कितले दीस लागतले रस्तो काम करपाक केबल घालपाक कोण तें वयले मागीर लेवलिंग करतलो कोण ताचेर आस्फाल्ट घालतलो हें सगळें डिसिजन ही कमिटी ठरयतली आज किंवा 2-3 दिसां भितर ही कमिटी नोटिफाय जातली हांवें विधानसभेत एश्युरन्सूय दिली ती जातकीर खुबशे प्रश्न मार्गाक लागतले जाल्यार आतां कितें चल्लां आतां खंय तरी गांवां वता कोण तरी रस्तो फोडटा आतां काल पळय आज पेपराचेर बातमी आयली वयर हॉटमिक्स केल्लो रस्तो कोण तरी फोडटा आतां हांवें इन्क्वायरी करपाक Reacting to the ongoing protest against Section 39A, he added that every MLA should maintain their own respect. He said, "We also protested but never entered offices or pressured government officials." On the actions of MLA Viresh Borkar, the minister refused to comment. त्यांका उडूत भायर हाडले कितें तुमची प्रतिक्रिया सर लोकप्रतिनिधींक सुरक्षा ना हांव म्हजी प्रतिक्रिया ताजेर कांय दिना पूण एक कशें आसा सर योग्य न्हू एक लोकप्रतिनिधी योग्य अयोग्य हें म्हणून तूं मागीर कोर्ट ठरयता सत्तेतलो जर आमदार आशिल्लो आनी सत्य जर आमदाराचेर जर त्याचे प्रसंग जर आयिल्लो सर कोणूय आमदार पळय आमदारान हांव आमदार लोकांचो प्रतिनिधी म्हणजे हांवें रिस्पेक्ट सांबाळून काम करता प्रत्येक आमदारान अशें म्हणटा आतां गव्हर्मेंटाच्या ऑफिसांत आमी केन्ना हांव एज्युटेशनाक गेलें खूब फावटी हांव 1994 आमी जेन्ना विरोधी पक्ष म्हणून आशिल्लो तेन्ना आमी एज्युटेशनाक गेले पण आमी कितें करताले आमी गव्हर्मेंटाच्या ऑफिसाच्या भायर बसताले गव्हर्मेंटाच्या ऑफिसाच्या भितर बसून तांकां कोणा ऑफिसराक हें घालप ना अशें परिस्थिती तूं दी रिप्रेझेंटेशन दिवपाचो म्हाका अधिकार आहा सगळ्यांक अधिकार आहा रिप्रेझेंट फक्त कितें आतां तें कशे पद्दतीन कितें जालें ताजेर हांव कॉमेंट करपाक शकना कारण ते थंय हांव आय विटनेस नाशिल्लो म्हाका कांय खबर तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.